मायनिंग जाता तितले बेगीन सुरू करचेच, मात बेरोजगार मायनिंग कामगारांक परत एक फावट कामार घेवन त्यांच्या रोजगाराचो प्रश्न सोडोवचो अशी मागणी आयटेक कामगार संघटनेन केल्या। सुरू जावपी मिना खणी गोंयाक कामगारांकूच कामार राबयतले अशें सरकारान कागदार बरोवन दिवचे अशी मागणी संघटनेन केला। तशेंच मायनिंग सुरू जाल्या उपरांत लोकांक जर काम मेळना जाल्यार मुख्यमंत्र्यान केल्लो लोकांचो हो विश्वासघात आसतलो अशें आमी समजतले अशें लेगीत संघटनेन म्हटलां। एक म्हटल्यार टेंडर जेन्ना जाता तेन्ना टेंडराक क्लॉज आसपाक जाय जे आयच्या दिसा ह्या मायनींनी काम करतात, जे कामाचे घरा कडेन बसल्यात तांकां इमिजिएटली कामार प्रिफरन्स मेळपाक जाय। आनी इवन फ्युचर एम्प्लॉयमेंट जे आसा दे शूड बी सन्स ऑफ द सॉयल, म्हटल्यार कितें जे न्यू जनरेशन जे कोण आहा तांकां कामार घेवपाक जाय। आमचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान सांगले लास्ट असेंब्ली सेशन की आम्ही गोवा मायनिंग कॉर्पोरेशन, गोवा मिनरल्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आम्ही चालू करता आणि जितले सगळे लीजेस आहा ते सगळे घेता आणि मायनिंग आम्ही चालू करता। इलेक्शना जाली, इलेक्शना पहिले सांगले बिफोर जानेवारी वी विल स्टार्ट द मायनिंग, काय जावना। इलेक्शना जाली आणि परतून बीजेपी सत्तार येयला आणि आता बीजेपीन ऑर्डर काढला की 4 मे 2022 की सगळे 88 लीजर्स खाली करचे। Dr. Pramod Sawant must keep in mind, it is no good giving assurances to the people, winning an election, becoming the chief minister and betraying the people of Goa and betraying the mining workers in Goa. If this clause in the tender notice does not come, we will consider that this act of the chief minister as a betrayal of the people of Goa, betrayal of the mining workers in Goa.